सकाळची एक अशी न्यूज येयली की विरेश बोरकर नॅशनल प्रेसिडंट त्यांनी तुमकां डायरेक्ट पार्टींतल्यान सस्पेंड केले तुका आनी अशा विश्वेशाक आनी जी पयलीं तुमच्यांनी पार्टींतल्यान 10 मेंबरांक काडलेले तेणी तांकां परते रिवोक केले. सो हेजेर तुमचो फर्स्ट रिएक्शन कितें? ना हांव तरी सकाळच्यान बिजी आहा. हियरिंग्स म्हाजे कंटिन्युअस आयज एस टी कमिशनर आसा. सो ताका लागून हांवें अजून कांय डिटेल्स पळोवंक ना. तशें अशें कळटा मिडिया रिपोर्ट्स आनी तुमच्या मार्फतूय कळटा की तेणी कितें तरी एक नोट आउट केला म्हणून की आपूण नॅशनल प्रेसिडेंट्सांनी सस्पेंड करता म्हणून. मात तेजेर जर तो नॅशनल प्रेसिडेंट जर आसा जाल्यार आमी तेजेर आतां लिगल ओपिनियन घेतले की नॅशनल प्रेसिडेंट आसा काय ना. ते कितें जितलें आमकां खबर आसा तशें कॉन्सेप्ट आमच्या पार्टीन सद्या तरी ना. तो म्हणटा आनी तेणी जर सायन मारून दिला आनी लेटर हेडीचेर जर कितें केला जाल्यार आमी ते लिगल ओपिनियन तेचेर एडवायस घेतले आनी फुडली कारवाय तुमकां सांगतले. तुमी कोर्टान बीन अप्रोच करतले? ना तेच्या पयलीं आमी हें करतले. कित्याक सांग तेंच्यांनी आमकां ऑलरेडी एक लिगल नोटीस धाडलेली आहा. अशें कोण टर्मिनेट केल्ले पळय तेंकां तेंच्यांनी लिगल नोटीस धाडलेली आहा. तेजेर आमी रिप्लाय केला. मागीर तेंच्यांनी कंप्लेंट केल्ली पुलीस स्टेशनार. तेजेर आमकां अजून कांय येवंक ना. मात तेणी तेंचे एडवोकेटांनी आमकां मेल केली परत रिमांयडर. तेजे आमी सगळे कम्प्लाय केल्ले आहा. सो आतां तो तेंकां परत घेता कितें म्हणटा सो खंयच्या आदाराचेर घेता कसो तेका रायट आसा कॉन्स्टिट्यूशन मेळटा काय ना ते आमी लिगल ओपिनियन आमी एक्सप्लोर करतले आनी बेगीच्या बेगीन हे क्लॅरिफाय करतले की सद्या तरी हांव तुमकां दिसता तो तेजे हितून ते सस्पेंड म्हणून सद्या तुमकां दिसता हांव पार्टीच्या ऑफिसानूच आहा आनी सगळे पार्टीचे डॉक्युमेंट्स बीन हे सगळे ऑफिसानूच आसा. सो तशें आमकां तरी कांय इंटिमेशन येवंक ना. ते म्हाका दिसता तेणी मिडिया मार्फत धाडला दिसतात. कशें धाडला तें म्हाकाय खबर ना. मात सद्या तरी आमकां ऑफिशियली तशें कांय येवंक ना. हेजे बाबतीन मिटिंगूय जावंक ना. मात एकदां तो म्हणटा जर आपूण प्रेसिडेंट आहा नॅशनल प्रेसिडेंट जाल्यार तो 4.5 वर्सांनी तो म्हणटा ताका जाग येयला जाल्यार आमी तेका लिगल ओपिनियन एक्सप्लोर करतले. ओके. इवन ज्यो तुमच्यो कमिटीज आहा CEC जावं डिस्ट्रिक्ट कमिटी आहा ती तेणी डिजॉल्व केल्या आनी 45 डेजांनी तेणी म्हटलां की आपूण हेजे इलेक्शन आहा ते परते कंडक्ट करतलो म्हणून. ते सद्या तरी म्हाका दिसता ते न्यूजूच व्हायरल जाता. ऑफिशियली आमचे कडेन ऑफिसान तरी कांय रजिस्टर ऑफिस पार्टीचे येता ऑफिसान तरी कांय येवंक ना आनी म्हाकाय तरी अजून कांय कॉरस्पॉन्डन्स येवंक ना. सो ते खंयच्या आदाराचेर हे सगळे करता ते म्हणटा जाल्यार आमी जर कितें तशें जर आसा इलेक्शन कमिशना कडेन तर आमी आमचे लिगल एडवायजर आहा तेजे कडेन कन्सल्ट करून हे सगळे फुडें व्हरतले. कित्याक पयलींच आतां अशें बेश्टेच स्टेटमेंट दिवंक शकना. कित्याक हे तेणी अचानकशें सकाळी न्यूज येयला आनी आमी ते मायंड एप्लाय अजून करूंक ना. मात लिगल ओपिनियन घेवन तुमकां सांगतले. ओके. ते फाटल्या दिसांनी असोच न्यूज चालू आसलो की विरेश बोरकर पार्टी आहा ती टेक ओव्हर करूंक सोदता. सो हेज्या बद्दल तुमी मनोजा कडेन बीन कितें उलयतले? फुडें स्टेप तुमचो कितें आसतलो? फर्दर स्टेप कितें आसतलो? ना मनोजान जी पार्टी टेक ओव्हर करता आमी वारंवार सांगलेले आहा की हेज्या खातीर हेच सगळे करपाक तेणी वेरियस स्टेप्स घेतलेले. पयलीं तेणी मडगांव मिटींग घेतली. तेच्या पयलीं इंटरनल मिटींग्स आसले. मागीर तेणी आमचे जे डिजिटल एसेट्स आहा ईमेल जावं ना जाल्यार अकाउंट जावन ते हॅक करून हे घेतले. मागीर तेंचे मेंबर्स आहा तेंच्यांनी हांगा येवन प्रोटेस्ट केले. ऑफिसान येवन विरेशान प्रोटेस्ट केले. लेटर दिले प्रोटेस्ट आनी मागीर आतां तो म्हणटा की आपूण नॅशनल प्रेसिडेंट म्हणून. सो हे सगळं जे आमी सांगलेलें की कॉन्स्पिरसी चलता पार्टी टेक ओव्हर करपाची तेजो हो एक भाग आसा आनी ते आतां प्रूव जाल्लें आसा. मात तेगेर कशें कितें तोडगो काडपाक जाय आमी ते लिगल ओपिनियन घेतलो. कित्याक तेणी आतां तो म्हणटा आपूण नॅशनल प्रेसिडेंट म्हणून कितले वर्सां तेणी ते आमकां सांगूंक नासलें. सो लिगल ओपिनियनूच घेवन हे जर खरें आहा रॉंग आहा कितें आहा तें आमी मागीर सांगतले. कित्याक आजून तरी पार्टी कडेन कांय ऑफिशियली डॉक्युमेंट्स हांगा येवंक ना की पार्टीचे सगळे डॉक्युमेंट्स हांगाच आसा. CC मिनिट्स जावं ना जाल्यार अकाउंट्स जावं ना जाल्यार रजिस्टर ऑफिस बस आसा. लेटर हेड्स हांगा पार्टीचे स्टॅम्प हांगा आसा. सगळें हांगा आसा. सो तेणी कशें तें लेटर केला तेणीच केला काय तेच्या ड्रायव्हरान केला काय तेच्या PSन केला काय आनी कोणी केला काय रातचो भोंवता तेच्या वांगडा तेणी केला आमकां कांय खबर ना. मात जेन्ना तुमची पार्टी फॉर्म करपाक जाय आसली तेन्ना एक हे आसता की नॅशनल प्रेसिडेंटीक तुमकां हे करचो पडटा. तेन्ना बीन तेणी नॅशनल प्रेसिडेंट तेच म्हणटा ते जर कितें आसा तेन्ना आमकां आतां 5 वर्सां फाटीं वयचें पडटलें. सो ते आमी लिगल ओपिनियन एक्सप्लोर करतले आनी तुमकां सांगतले. तुम्ही पळयतात GNH. दाने दाने में आरोग्य प्राप्तिरस्तु, दाने दाने में सौभाग्य प्राप्तिरस्तु। अमृत जैसा इसका स्वाद, ये है पौष्टिकता का प्रसाद। कण कण में पंचामृता, रग रग में पंचामृता, तन मन में पंचामृता, देश भर में पंचामृता, घर घर में पंचामृता प्राप्तिरस्तु। शुद्ध भी, स्वाद भी, सेहत भी। पंचामृता खाओ, हेल्थी जियो।